सरकाराच्या मिनरल फाउंडेशनान एकठांय केल्यात 187 कोटी, पूण खण पिडेस्त वाठारांनी फकत उदका खातीर मोडलो 1 कोटी। 11 हेर प्रभावित प्रकल्पा कडेन केली फाट। सोयी सुविधांच्या नांवान खण पिडेस्तांच्या हातात दुपाटणे। आडखले बोटींतली नाफ्ता केन्ना काडटले भायर ताची कोणाकूच ना खबर। सिंगापूरच्या कोटेशनाचो अभ्यास करतलो 2 एक्सपर्ट। डीजी शिपिंगान मान्यताय दिल्या उपरांतूच मेळटली वर्क ऑर्डर। अनुच्या इफीक जातली सुरवात मनोहर पर्रीकाराच्या पिक्चरान। गोंयांत इफी हाडटल्या मुख्यमंत्र्याक दितले फिल्मांतल्यान आर्गा। अनु 12,000 प्रतिनिधी येवपाची दवरल्यात आस्त। टेनन्सी नेमांनी बदल केल्ल्यान हुमकळल्यात कांय लोकांच्यो केसी। आरडीएतल्यान कांय कर्मचाऱ्यांक काडून घाल्यात महसूल विभागात। आदलो महसूल मंत्री रोहन खंवटेचे सरकाराचेर आरोप। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळया खबरो विस्तारान। शॉकात गजाल। मिनरल फाउंडेशनान फाटल्या 4 वर्सांत खण वाठारांतल्या लोकां खातीर खर्च करपाक म्हणून 187 कोटी रुपया घेतल्यात। भौशीक सुवातांतले एकूण 12 प्रकल्प त्या खातीर अधोरेखीत केल्या, पूण खरेपण फकत 1 कोटीच खर्च केला। पिवपाच्या उदकाचेर एकूण फंडाच्या अर्दो टक्को। गोंय सरकाराच्या खण संचालनालयाची ही वेबसायट पळयात। हातूंत पळयात हें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। उजवे वटेनच्या कोनशाक कितें बरयलां तें पळयात। 1 एप्रील 2015 सावन 31 मार्च 2019 मेरेनचे टोटल कलेक्शन। खण पिडेस्त वाठारांनी डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशनाक पुराय फंड मोडचो पडटा। आतां पळयात हे 12 वाठार आनी प्रकल्पांचेर मोडिल्लो दुडू। झाडां लावप 0, शिक्षण 0, पर्यावरण 0, भलायकेची जतनाय 0, हावजिंग 0, मुळाव्यो सुविधा 0, शेता खातीर मजत 0, नितळसाणे खातीर 0, स्किल डेव्हलपमेंट 0 आनी खेळा खातीर 0। आतां मेरेन मिनरल फाउंडेशनान दुडू मोडल्यात ते फक्त पियेवपाच्या उदकाचेर, तेवूय सोनशी आनी हेर वाठारांत खणींक लागून सुकें पडल्या उपरांत गोवा फाउंडेशन कोर्टात गेलें तेन्ना। उदका पुरवणेचेर मिनरल फाउंडेशनान एकूण 1 कोटी मोडला। 63 लाख उत्तरेंत जाल्यार 44 लाख दक्षिणेंत। आनी उदका खातीर हो दुडू खंय खंय वापरला पळयात। ही भानगड गोवा फाउंडेशनाचो संचालक दोतोर क्लॉड आल्वारिसान उक्ताडार हाडल्या। एके वटेन खणी बंद पडिल्ल्यान खण वाठारांतले लोक जगपा खातीर संघर्श करतात। खणी परतून सुरू जावपाची चिन्नां दिसनात, फकत जातल्यो अशी हवेंतलीं उतरां तितली मेळटात। आनी दुसरे वटेन मिनरल फाउंडेशनान खण पिडेस्त वाठारांनी मोडूंक नाशिल्ले 186 कोटी सरकार उशाक घेवन न्हिदला। गोवा 365 ब्युरो, पणजी। सॉरी, नाफ्ता नेमको केन्ना भायर काडपाक सुरवात जातली हें आमी तुमकां सांगपाक शकनात। तारीख पे तारीख दिल्या उपरांत आतां मुख्यमंत्री म्हणटा सिंगापूरचे कंपनीन दिल्ल्या कोटेशनाचो तज्ञां वरवीं अभ्यास केल्या उपरांत आनी डीजी शिपिंगान मान्यताय दिल्या उपरांत तें काम सुरवात जावं येता, पूण केन्ना तें कांय खबर ना। नाफ्ता काडपा खातीर हाडिल्लो हायड्रॉलिक पंप दर्यांत पडल्या उपरांत सिंगापूरच्या 2 कंपन्यांच्यो बोटींतली नाफ्ता काडपा खातीर विचार चल्ला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पूण 20 दीस जावन गेले तरी कोणाक कोटेशनां दिवचें तें थाराना। पळयात हे बाबतींत मुख्यमंत्री कितें सांगता तो। शिपिंगाचे 2 एक्सपर्ट मनीस आज परत गोंयांत आयल्या। तांच्यांनी जी दोनूय कोटेशन आयला तेजे रिव्ह्यू घेतल्या। आयज सांजचे पर्यंत कदाचित जर त्याच्या दोनापैकी एकटो कोण तो फायनलायज जातलो आनी फक्त डीजी शिपिंगाचें परमिशन घेवपाक परत एकदा दिल्लीक धाडटले। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया। गोंयांत इफी हाडल्या उपरांत 15 वर्सां उपरांत अंदूच्या वर्सांत इफी मनोहर पर्रीकाराचेर फिल्म पळोवपाची लोकांक संद मेळटली। आदल्या मुख्यमंत्र्याक मानवंदना दिवपा खातीर म्हणून 7 मिनटांचे फिल्म दाखयतले। जाणें गोंयांत इफी हाडलो तो आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे फिल्म दाखोवन इफीच्या उक्तावण सोहळ्याक आरंभ जातलो अशें इसीचो उपाध्यक्ष सुभाष फळदेसायान सांगलें। गॅस धरून अंदू 12,000 परस चड प्रतिनिधी गोंयांत येवपाची आस्त ताणें उक्तायली। We will have an opening session because the then Chief Minister Manohar Bhai Parrikar, who started IFFI,
and who made IFFI as Goa as a permanent destination for IFFI is not with us to pay tribute. We will have 5 to 7 minutes film where Bhai is seen along with the film. All those shoots, all those his ideas will be exhibited and screened in the opening session. So the official delegates, those are registered, are about 8,000. Plus we have guest delegates, that is around 2,000. We expect more than 12,000 delegates this year, and to accommodate them and for a proper arrangement, we have bought another 4 theatres, the Inox theatres from Porvorim. Besides, we have made arrangement for open air screening at Joggers Park Altino and at Miramar. Besides, we have a Kala Academy. In all, we will have a sitting capacity in a forest show of over 5,000. So in a day, 20 to 25,000 movies shows will be screened. पणजेच्यान आमचो खबराकार अमर चावारिया. आपण महसूल मंत्री आसतना घेतिल्ले कांय निर्णय सरकारान फाटीं घेतिल्ल्यान टेनन्सीच्यो केशी आडवून उरल्यात. पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटेन आरोप केला. सुकूर पंचायत वांगडी भाजपात गेल्ल्यान ताच्यो केशी मात फाटीं घेतल्यात तो म्हणटा. रोहन खंवटे म्हणटा नेमा प्रमाण टेनन्सी केशींचे 3 महिन्या भितर सेटलमेंट जावंक जाय. आरडीएतल्यान कांय कर्मचाऱ्यांक काडून महसूल विभागान घातिल्ल्यान ताणें टिका केल्या. हांव रेवन्यू मिनिस्टर आसतना स्टाफ अशी करून घेतलो, आमी गाडी ऑर्गनायज करून घेतली आनी हे स्टार्ट केल्ले. टेनन्सीक आमी जो कोर्टांतल्यान मामलतदारा कडेन केसीस हाडल्या 3 वर्सां भितर दे हॅव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ. इट्स अ कॉजी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. आय कॅनॉट गेट इन टू द मेरिट ऑफ द केस. पूण डेट्स बेगीन करून तांकां एक्सपर्टायट करप हो प्रोसेस जो सुरू केल्लो, सॅटर्डे कोर्ट्स तयार केल्ले ते आज परत टेनंट्स हू आर वेटींग फॉर डीड परचेज, जे आमी जो कशेर तरी जमीन म्हणटा तांकां आज त्रास जावंक लागले, तांकां परत न्याय मेळपाक. आरडीए मिनिस्टर स्वता एवरी बिरेस्तार येता हांगा टू लूक एट ग्रीव्हन्सीस ऑफ पीपल. सो इफ दीस ग्रीव्हन्सीस नॉट कम टू हिम, इट इज व्हेरी सरप्रायझिंग. And if it has come to him and he has taken the staff, that is playing politics with the people. If he has come to Bardesh to assist the common man on behalf of the revenue minister, कित्याक तो म्हाका रेवन्यू पोर्टफोलियो ऑफ बार्देस सांबाळटा असो दिसता म्हाका, हांगा बसता हांव. पूण येवन हे विशय सॉर्ट आउट जावंक जाय आशिल्ले. हे विशय वाडटा, सो ओन्ली पब्लिसिटी स्टंट करपाक येता काय काम करपाक येता हो प्रश्न पडटा. खंवटे सांगता आपणे सुकूरचो सरपंच बेकायदेशीर जमिनी वेव्हारांनी घुसपल्ल्याचे दाखोवन दिल्ले, पूण तो भाजपात गेल्या उपरांत हो विशयच सरकारान फाटल्या पानां धापून दवरला. रेवन्यू मिनिस्टर आसतना जॉसवाड्यार जे हिल कटींग जाता 100 स्क्वेअर मिटरचे प्लॉटिंग जे जावंक लागिल्लें तेन्ना हांवें तो विशय आनी चॅकलिस्ट घेतिल्लें. दुर्दैवान हांव रेवन्यू मिनिस्टर ना जालो आनी जो सरपंच जो सुकूर पंचायतीचो हू इज इनवॉल्ड इन द सेरुला स्कॅम and is a punch of the same ward Joswado and who has joined BJP, ते जातकर एकदम तो विषय खंय ना खंय थंडायला असो दिसलो. थंडायला जाल्यार merit will be going through court, but it is very important for me to know the status. But important is that action has to be initiated. So the first level has been to talk to the deputy collector, understand whether he is going to act, whether he has got some orders from the BJP party not to act. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खाजगी बसवाले विद्यार्थ्यांक घेनात हें आतां सदीचेंच जालां. कित्याक तर हे हाफ टिकेटीचे पॅसेंजर. गोवा फॉरवर्डाच्या युवा फाट्यान हो विशय हातांत घेतला. तसो एक व्हिडिओय सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाला. उपाध्यक्ष कुणाल केरकाराच्या फुडारपणाखाला गोवा फॉरवर्डाचे युवकांचे एक प्रतिनिधी मंडळ ह्या विशया संदर्भात सोमार दिसा येरादारी संचालकाक वचून मेळ्ळे. एक कंडक्टर विद्यार्थ्याक बसीत येवपाक विरोध करता अशें दाखोवपी एक व्हिडिओ फाटल्या सप्तकात व्हायरल जाला. आमी एक व्हिडिओ पळयलो व्हायरल जाता की हॅरेसमेंट डन ऑन द स्टुडंट्स एंड स्पेशली ऑन सिनियर सिटीजन्स, आनी एक लेडी पॅसेंजरू आसलो जाचेर हॅरेसमेंट जाल्लो. ताजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हणून आमी ही अपील करपा खातीर ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरा कडेन येयल्ले. आनी हो इशू खूब म्हत्वाचो आसा, कित्याक आयच्यान कॉलेजी स्टार्ट जाता आनी स्टुडंटांक हाजो खूब त्रास जाता. हाफ टिकेटी खातीर मोस्टली हे जाता बस ड्रायव्हरांचो आनी एक बसींचो इशू म्हटल्यार की स्टुडंटांक हाफ टिकेट जाता आनी मोस्टली ते अवॉयड करता स्टुडंटांक घेवपाक. म्हणून आमी हो इशू सिरियसली घेवचो म्हणून डायरेक्टराक अपील करूंक आयिल्ले, पूण डायरेक्टर मेळूना.
पूण पर्सनली आमी येवन तांकां मेळटले आनी हो डिस्कस करतले इशू. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आमकां डिस्क्वॉलिफाय करूं नाकात, सारजोरा पंचायतीच्या पंचांनी मागला. ग्रामसभेक हजर रावंक नाशिल्ल्यान तांकां डिस्क्वॉलिफाय करचे असो थाराव घेतिल्लो. सारजोराचो पंच जो आदी सरपंच आसलो तो म्हणटा जे तरेन ग्रामसभा जावपाक जाय ते तरेन त्यो जायनात. पंचायत राज कायद्यांत सुविधा दिवनूय पंचायतीक गरजेचे हक्क दिवंक नात अशेंय तांचें म्हणणें. आयतारचे सारजोराचे ग्रामसभेक चडशे पंच वांगडी पावूंक नाशिल्ल्यान उशीर जालो. तांच्या वॉर्डांतले पंच येवंक नाशिल्ल्यान लोकांक आपापल्या प्रभागांतले प्रश्न मांडपाक मेळ्ळे नात. ज्या पंचांनी ग्रामसभेक दाणी मारली तांकां अपात्र थारावचे असो सरपंचा सयत लोकांनी थाराव पास केलो. जाल्यार आतां सारजोराचो पंच जेसिंतो फर्नांडीस म्हणटा थारिल्ल्या अजेंड्याचेर चर्चा जायनाशिल्ल्यान गांवांतले लोक ग्रामसभांनी वांटो घेनात आनी ह्या अजेंड्याचेर पंचायत मंडळा भितरय चर्चा जायना. पळयात ताचो युक्तिवाद. आमकां एक्ट आहा आनी जे जायते आमचे एक्टान आहात ते आमचे सरकारान इम्प्लिमेंट करूंक ना. जे आमचे पावर्स आहात पंचायताचे ते काडून घेतलेत. गव्हर्मेंटा लागीं ते पावर्स जे सरपंचाक नात ते मागून घेवचे. एक इम्पॉर्टंट पावर्स म्हणटा तो जेन्ना आमचे गांवान कसलें बिल्डींग येताले ती फायल पयलीं पंचायताक येताली ती आमची काडली. पंचायताक येयल्यार कितें फायदो आहलो? हे बिल्डिंगाचे ऑयल डेव्हलपमेंटाचे फाटल्यान कोण रावता ताका रस्तो आसा वो ना ती फाटल्यान कशें डेव्हलपमेंट जातलें तें आमी पळोवपाचें. आमची मंथली मिटींग आसता ती सेक्रेटरी आपयता आनी ताचे नोटीस सेक्रेटरी काडटा आनी ते मिटींगेक आमी 3 मिटींग एटेंड करिना जाल्यार एक्टा प्रमाणे आमी डिस्क्वॉलिफाय जातात. ग्रामसभाक बेस्ती बोबो आनी आमचे एक्टान आहा ते प्रमाणे जेन्ना ग्रामसभा आसता 4 दिसाच्या आदी लोकांचे प्रपोजल आमकां येवंक जाय ग्रामसभा पयलें आनी ते 4 दिसां उपरांत ते प्रपोजल आयले उपरांत सरपंचाचो कायदो आसता. सरपंचान आमची बॉडी मिटींग घेवंक जाय आनी ते बॉडी मिटींगेक हे प्रपोजल तेणें डिस्कस करूंक जाय. जे मेरेन ते कोदेलीर बसलो आमचे सरपंच जे प्रपोजल येता ते आमकां वॉर्ड मेंबरांक घेवन ते डिस्कशनाक घेयना. ते डायरेक्ट वचून थिंगा ग्रामसभाक डिस्कस करता. सो आमी ती ग्रामसभाक वचून कसलो फायदो? सारजोरच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. कुडचडे काकोडे पालिका मंडळान दारां वचोन कोयर एकठांय करपाचे दर निश्चित केल्या. अर्थीक वर्सा सावन हे दर लागू जातले अशें पालिकेन सांगलां. पालिका मंडळान मुख्याधिकारी आनी थळाव आमदार निलेश काब्राला बरोबर दुकानदारांनी कोयराच्या टॅक्साचेर चर्चा केली. हे बसकेत वेगवेगळे रेट थारायले. आज रेट्स फायनल जाल्ले आसा इफेक्टीव फ्रॉम दीस फायनान्शियल इयर. सो दीस रेट्स म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन ते सांगतले. म्हणजे गुड डिसिजन कितें आतां फ्री सर्विसीस आतां जायना खंय तरी लोकांनी फारीक करपाक जाय म्हणून आमी ते कुडचड्या काकोरा म्युनिसिपालिटी एरिया गार्बेज टॅक्स जो आसा वो वेदर इट इज शॉप क्लोज और शॉप ओपन और रेजिडेंस क्लोज और रेजिडेंस ओपन हे सगळ्यांक आतां हाऊस टॅक्सा लागतले. एक घराक ₹1 पर डे. बारीक शॉप्स 10 स्क्वेअर मीटर शॉप्स ₹2 पर डे. 10 to 50 rupees ₹3 पर डे. 50 rupees आणि ओवर ₹4 पर डे. सिनेमा हॉल्स लमसम बाकीचे सगळे लमसम ते रेट्स आज सीओ नोटिफाय करतात. कुडचडच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. कोंकणी राजभास कशी जाली हें संजीव वेरेकारान बरयल्ल्या कोंकणी पुस्तकाचें पणजी प्रकाशन जावपाचें आसा. ह्या पुस्तकांतल्यान लेखकांक कोंकणीच्या रचनात्मक कामाचो आनी संघर्शाचो आढावो घेतलो. शेनवारा 16 नोव्हेंबराक सांजे 4:30 वरांचेर पाटो पणजेच्या संस्कृती भवनात पुस्तकाचे प्रकाशन जातले. ह्या निमतान रमेश कोमरपंत आणि अशोक भोसलो ह्या आंदोलनातल्या वावुरप्यांचो भोवमानय करतले. उदय मामरेन पुराय सुवाळ्याची माहिती दिली. पळयात. हे संजीव वेरेकारांचें पुस्तक 16 तारखेक आर्ट अँड कल्चरच्या सभागृहात सांजेच्या 5 वरांचेर प्रकाशीत जाता आनी ह्या सुवाळ्याक नामनेचे कोंकणीचे सर्वे सर्वा अशे वावर केल्ले आनी जाणटे आमचे अरविंद बाब भाटीकार तशेंच दुसरे जे आसात आमचे मंगळूरच्यान डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हे कोंकणी समाजाचे आनी कोंकणी भाशेचे अभ्यासक तिसरे पुस्तकाचेर जे उलयतले ते गोवा 365 चे संपादक संदेश बाब प्रभुदेसाय.
पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेऊया एक व्यवसाय विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या भुरग्यांक आंगान लिपिल्ले गुण दाखोवपाची एक बरी संद बालभवन राज्य पावंड्यावयले आपले वर्सुकी चिल्ड्रन्स क्रिएटिव्ह फेस्टिवल मनयतात. बालभूषण मेळयल्ल्या भुरग्यांचो ह्या निमतान भोवमान करतले. बिरेस्तारा बालभवनात सकाळी 10 वरांचेर हो सुवाळो सुरू जातलो. बालभवनाच्या वेगवेगळ्या केंद्रांतल्यान सुमार 600 भुरगीं हातूंत वांटेकार जातलीं. फेस्टिवलाचे माचयेवयल्यान क्रिएटिव्ह आर्ट, क्राफ्ट, डान्स, म्युझिक, क्ले मॉडेलिंग, ड्रामा प्रेझेंटेशन आनी क्रिएटिव्ह बरपय जातलें. सांजे 3 ते 5:30 मेरेन प्रदर्शन आनी कार्यावळी पळोवंक मेळटल्यो. आमी दर वर्सा गोंयच्या भुरग्यांक दिल्ली धाडटात आनी त्या धर्तीचेर गोंयच्या भुरग्यांकूय ह्या चिल्ड्रन्स फेस्टिवलाक पार्टिसिपेट जावपाक मेळचें म्हणून लास्ट इयर सावन गेल्या वर्सासून आमी हो स्टार्ट केल्लो. जेन्ना आमी गेल्या वर्सा चालू केलो तेन्ना आमकां क्रिएटिविटी फेराचे रिपोर्ट जो तुमी बरो सगळ्यांनी आमकां बरी पब्लिसिटी दिली आनी जो बरो एकदम बेस्ट असो प्रोग्राम जाल्लो. ताजे नंतर आमकां खूब स्कुलां कडल्यान रिक्वेस्ट येवपाक लागले की तुमी आमच्या भुरग्यांच्या खातीर जी बालभवनाची मेंबर भुरगीं ना तांच्या खातीरय कितें एक आयोजन करचें म्हणून. अंदूच्या वर्सात 7 विद्यार्थ्यांक गोमंत बालभूषण पुरस्कार फावो जाल्यात. पणजेच्यान आमचो खबराकार अमर चावरिया. पोरण्या गोंयच्या हातकातरो खांब्याचो संरक्षीत स्मारकात आस्पाव करून घेवचो हिंदू जनजागृती समितीन तशी मागणी करपी निवेदन उत्तर गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक भेटयल्या. गोवा सर्कल ऑफ आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोंयच्या संरक्षीत स्मारकांच्यो नोंदी करपाचो आसा अशें कांय दिसां आदीं गोंयच्या दिसाळ्यांतल्यान छापून आयिल्लें. आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाक हाचे आदींच हिंदू जनजागृती समितीन ह्या विशयावेल्यान निवेदन भेटयलां. हातकातरो खांब्याचो तातूंत आस्पाव करपा विशीं उच्चस्तरीय समितीक कळयतले अशें आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियान तांकां सांगलां. तुमकां खबर आसा की ओल्ड गोवा हातकातरो खांब एक खूब जुनी वास्तू आसा. तेजो इतिहासय गोंयच्या सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्यामुळे खूब हिंदू जनजागृती समिती गेली अनेक वर्षां ह्या हातकातरो खांबा खातीर आंदोलन करता आसा. सरकाराक पाठपुराव करता, सरकारा कडेन निवेदनां दिल्लीं आसा. हितून मागणी हीच आसा की हातकातरो जो खांब आसा तेचें संवर्धन जावपाचें, तेचें जतन जावपाचें आनी तेची सविस्तर म्हायती जी आसा तर ती गोंयच्या लोकां समोर येवची, गोंयच्या नवीन पिढये समोर येवची आनी तेचो इतिहास कळचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. चला गड्यानो टाळी वाजवा, आला रे वनमाळी. जय जय विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल. दगडाच्या देवा तुला रे आम्ही देव मानिला. आयतारा मडगावच्या हरिमंदिराची दिंडी हरी विठ्ठलाच्या नामरंगात रगली. टाळ किणकिणले, पकवाज घुमले, विठ्ठल भक्त भक्तिरंगात न्हाले. पळयात ते देवमान विसरपाक लावपी भक्तिमय खीण. दर वर्सा ह्या उत्सवात नाट्यगितां आनी अभंगांच्यो मैफिली रंगतात. अंदूचो हो 110वो महोत्सव. अंदूय गायनाच्यो मैफिली जाल्यो. पूण लोकांचें आकर्शण जावन रावली ती आयतारची दिंडी सर्त. श्री दामबाबाले घोडे कल्चरल असोसिएशनान ही सर्त घडोवन हाडली. एकूण 15 पथकां वांटेकार जाल्लीं. पळयात उमेदीन भरिल्ली नामदिंडी. हरिमंदिरा मुखार श्रीफळ वाडोवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिंडी सर्तीचें उक्तावण केलें. सगळ्या पंगडांक ताणें सदिच्छाय दिल्यो. पळयात. मडगांवांतली दिंडी हो तसो मडगांवकारांचोच न्ही तर गोंयकारांचो सगळ्यात व्हडलो उत्सव. हांव सगळ्या गोंयकारांक मडगांवकारांक ह्या दिंडेच्यो शुभेच्छा दिता. दिंडीन महोत्सवात रंगत हाडलीच पूण तेच बरोबर रांगोळी आनी आकाशदिव्यांची सर्तय दवरिल्ली. वेगवेगळ्या रंगांचे मिश्रण आशिल्ल्यो रांगोळ्यो आनी कल्पकतायेन सजयिल्ले आकाशदिवे पळोवप्यांचें लक्ष ओडून घेताले. गर्दी करून लोकांनी वेगवेगळ्या सर्तींचो लाव घेतलो. पळयात एका परस एक सोबीत आकाशदिवे, मनभुलोवण्यो रांगोळ्यो आनी कलाकारांची कल्पकताय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. हाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.